Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. आता मग पडलं तर लगेच असं वेळ बी काय सांगतो तो प्रॉब्लेम झाला तिला गावडोरी होती का असून आणि आम्ही चेंज झाले असले भुरग्यांक चड आणि काय ऑप्शन ना न्हू ना काणकोण दुसरी तारीख पयलीं इन्फॉर्म बी कांयच केलं ना केलं ना पूण आतां ऑल्टरनेटीव कांयच करप ना ताका आतां लेटर केलं डॉक्टरान जावं म्हणटा डॉक्टर बॉनी येता तू रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी न्ही हय सर तुका हे आयकना स्टाफ आयकना ते ऐकता कितें हय मागीर डॉक्टर आज पळय आतां कंप्लेन केल्ले येयला ना म्हणून आयचूच एक न्ही हे लास्ट वीकाक जाय आतां फाटल्या वीकाक बी जातलें तर लास्ट टाइम हांव लास्ट येयलो पूण तेन्ना म्हागे भावाचेडा घेवन येयलो तेन्ना म्हाका तोच प्रॉब्लेम जालो धा चेक करपाक गेलो तो येयलो इकरा जाता सेल डॉक्टर इकरा जाता सेल म्हणटकूच 10 सान थिंगा 1 म्हयन्याची 2 म्हयन्या भुरगीं उरताय सर एटलिस्ट पळोवपा न्हू आमी व्हडल्या काय ना व्हडली कशें एडजस्ट करूंक शकता सुदारणा जावपा जाय न्ही तूं आतां पळय तांचे सांगता वयल्यान सुदारणा जावपा जाय न्ही ऑडिशन करपाक 10 जालीं तुगे दोतोर येयला इकरा जालीं आमी वचून विचारपा जायी आनी मागीर तेमी येवपा जायी हें ते सिटार कॅबिना बसली म्हणटकूच एटलिस्ट पिआरओ कोण जाय पिआरओ हांव सद्या साडे धा आयलो म्हाज्यान पयलीं हो भाई आशिल्लो पळय तेगे भुरग्याक घेवन डॉक्टर म्हणटो नाशिल्लो हांव तेजे फाटल्यान बोवाळ हातून परत तो गेलो सेक्युरिटी तेजे फाटल्यान हांव वचून विचारलें डॉक्टराक डॉक्टर वयर आसा ऑफिसाक सर डॉक्टर कितें गांव विचारलें एक डॉक्टर ना म्हणल्यार एमर्जन्सी कितें जातलें हांगा भुरग्याचो डॉक्टर नाशिल्लो बायलाचो आज बी डॉक्टर आज भुरग्यांक दोतोर येवपाक दीस न्ही हय आनी बायलाचो बी डॉक्टर म्हाजी स्वता मम्मी आयली एक्सरे काडून ती फाल्यां डॉक्टर सेक्युरिटी विचारलें पावण्याकूच आनी डॉक्टर येयला ना स्वताची मम्मी जावन बरी नाशिल्ली ती हांगा आसा ती भुरग्यांक तुमी ल्हान भुरग्यांक येयल्ले आमची गावडोंगरीची स्वता बडसरची आशिल्ली बारसाची आशिल्ली तर तेजे स्वताचें चेडो आशिल्लो हांव कितल्याक 7 येयल्लो रेजिस्ट्रेशन पेपर केलो 8 चेड्या घेवन येयलो चेड्या घेवन येयलो आनी मागीर 8 सानी मागीर बायलांनी बसून हाय डॉक्टर 9 जालीं 10 जालीं दोतोर येता म्हण मागीर सिस्टरी 2 जालें सिस्टर येयला म्हण मागीर 10:50 जालीं तेन्ना परतून सिस्टर वचून विचारलें सिस्टर आजुनूय दोतोर येयला आनी थिंगसर सगळे एक म्हयन्याची 2 म्हयन्या भुरगीं रडटालीं म्हण मागीर ती पावलें आमकां हें कांय खबर ना दोतोर आजून येयला ना म्हाका पावलें तूं वचून थिंग कावंटरार विचार कावंटरार वचून विचारलो तो कितें पावलो बाबा आमकां खबर ना तूं वचून ऑफिसराक विचार ऑफिसराक फुडें कित्याक 1 म्हयन्या पयलीं हांव तेजे फुडें परतून गेलो युएसची इश्यू लागून इकरांक दोतोर येयला तेन्नाय तशेंच 8 सान आमी भुरग्यां घेवन आसलीं जायत जाणां 1 आनी 2 म्हयन्या मिलून भुरग्यां घेवन हिंगा आसलीं हांव म्हणटा आमकां हिंगा आनी दुसरी फॅसिलिटी नाय प्रायवेट हॉस्पिटलय जालें नाय आनी कांय नाय कित्याक तेचेर इंडिपेंडंट रावचें पडटा आनी तेकाय तुमी अशें केल्यार आनी विकांतल्यान एक दीस दोतोर येता जाल्यार ते तुमी अशें करून जाल्यार जाता कितलीं भुरगीं आसलीं सकाळच्यान नियरली 50 वयर आसलीं 50 वयर आसलीं तें आख्खें बरोवन हिंगा आसलें आनी मागीर त्यो थोडी बायले सगळीं बेजारली हांवें म्हणलें तुमकां कोणाक काम ना कांय ना ती बाबडी ओगी आसलीं कित्याक आमी गांवणेकरी खोतिगांव तशीं सगळीं आसलीं मागीर हांव तांकां थोड्यांक येयलो आनी या म्हणलें ऑफिसरा फुडें या म्हणलें तें कितें जालें तेचे फुडें आमकां आन्सर ना आय डेट आसलें म्हणून आमी रेजिस्ट्रेशन करून हिंगा आसलीं न्हू रेजिस्ट्रेशन करून दोतोर येता म्हणून तेमी सांगलें हांव कितें म्हणटा निदान तें मेन सांगपा आसलें बाबा तुमी आयज दोतोर येवपा ना तुमी वचाय म्हण आनी कोणी सांगूं येयलो आनी इकराक हांव इन्क्वायरी गेलो तेन्ना मागीर एक 15 मिनटांनी येवन सांगताय ती आयज दोतोर येवपा ना तुमी वचाय म्हण हें कळलें काय म्हणलें कित्याक म्हाजी मिसीस रोजरी शिकयता तेणें आयज थिंगा 4-8 वरां पयलीं सांगलें आयज आपल्या भुरगीं बरें ना पूण ताका डॉक्टराक घेवन वयता पूण तेणें थिंगा आयज दुसरें अरेंज करून लीव घालून तेणें हें केलां तुमी अशें करून लास्ट मुमेंट अशें करताय म्हणटा तुमी अशें करून काणकोणकारां आमगे लोक आमी ओगी रावताय म्हूण तुमी अशें करून फायदो घेवप ना कित्याक हांव म्हणटा सगळे आपणागे जॉबा रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटकूच तुमी एटलिस्ट 9 पावून जाल्यार एक 10 पूण आतां हें फर्स्ट टायम न्हू लास्ट टायम हांव तेजे फुडें सरा फुडें वचून हांव पर्सनली वचून सांगून रिपिटली लास्ट टायम येयलें तेन्ना कशें जालें 10 म्हणल्यार दोतोर येयला 11:15 वचून चालता काय
आतां आमी सकाळी परत इन्फॉर्मेशन आयलां आमकां कितें हांगा आठवड्या एकदां भुरग्यां दोतोर येता म्हण आमी हांगा मागलो परमनंट दोतोर दिवचो म्हूण भुरग्यांक कित्याक हे काणकोण तालुका वयसरलो एरिया सारको कॉर्नराचो आनी खोतीगांव गांवणगड सारके भाग्यांक पैंगी लोलयां ते रानांतल्या भागां तांकां लोकांक दुसरो ऑप्शन ना आनी हांगा दुसरें हॉस्पिटल बी ना म्हणटकीर हांगा हेजेर डिपेंड रावचें पडटा पण हांगा आयले कडेन त्या दिसा थंय हांगा दोतोर बी मेळना आज भुरग्यांचो जर येवपा आसलो सकाळी 8 आमी रिपोर्टींग करून कार्ड करून रावचें पडटा ताका लागून आमगे पेरंट्स आसा पळय ते कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आसात प्रायवेट जॉबा आसात ते सगळे लीव घालतात स्पेशली भुरग्यां दाखोवपा खातीर हांगा येतात आज तेगे लीव पाड जाता आनी भुरग्याक ट्रिटमेंट मेळपा ते बी ना रिपिटेडली हें फाटल्या विकाक बी जालें खंय आनी आतां बी ते एटलिस्ट तुमी येना न्ही दोतोर एटलिस्ट कोऑर्डिनेशन करपा जाय डॉक्टर एचओन बाबा तेणी डॉक्टर कोण येता पळय तेणी इन्फॉर्म करपा जाय आपूण आज येवपा ना त्या भाशेन ताका पेरंट्सांक सांगपा मेळटा पेरंट्सां परती वचूं शकता दुसरे कडेन वचूं शकतात आनी ते बी कांय ना कांयच कोऑर्डिनेशन ना खरें मागीर ही जबाबदारी आमची जे लोकल निवडणारे प्रतिनिधी आसा पळय MLA तेणी आमी हेजेर लक्ष घालपाक जाय तो जब नाका कडेन वयतात खंय मिरज वयता जोर्डा वयता थोडे दीस हांगा राव आनी हे जाग्यार घाल न्ही आनी मागीर बाकी कडेन पळय न्ही हे सारकें जेन्युअन इश्यू पळय हेल्थ म्हळ्यार प्रायोरिटी दिवपा सारकें आनी ल्हान भुरगीं तुका खबर आसा गोश्टी आतां सद्या दिसा आमगे काणकोणाक ताप थंडी येवन आतां डेंग्यूचेर पावल्ले आसा आनी डेंग्यू प्रमाण वाडत आसा फाटली दिसा हे कार्यकर्ते फाटली इलेक्शनाक BJP सामके कशें सगळ्यांनी बंद वयताले खोतीगांव गांवणकारे आज खंय गेले तेमी आतां हांगा येवन लक्ष घालपाक जाय न्ही मातशें फक्त मतांच मेळ्ळें जाल्यार तुमकां लोकल आरोग्याची काळजी कोण घेतलो आज सद्या केंद्र सरकार तुमगे आसा राज्य सरकार तुमगे आसा डबल इंजीन म्हणटात पण एकूय इंजीन हांगे सारकें चलना हांगा आसा तें इंजीन भायर वचून काम करता जाता कशें कितें म्हूण बोवाळ मारपाचो आमी मातशें बोवाळ केलो आवाज केलो जाल्यार आमकां भितर उडयता खरें मागीर हांगा काणकोण तालुक्याचें हॉस्पिटल म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान हाका कितें जाय तें दिवपा जाय मिनिस्टर कितें जाय तें आनी आमी तें आयकता जाल्यार आमदारान थंय वचून बडी मारपा जाय तो बी बडी मारना तो नाका कडेन वचून बडी मारता काणकोणाक हें गव्हर्मेंट हॉस्पिटल एकूच फॅसिलिटीज आसा लोकांक मेडिकल फॅसिलिटी दिवपा खातीर आनी दुसरें हांगा प्रायवेट हॉस्पिटल ना आनी खास करून ह्या दिसांनी हवामान बदल जाल्ल्यान ल्हान भुरगीं बरीं ना जावन पडटा हांगा आठवड्यांतल्यान एकदां भुरग्याची दोतोर येता पूण अशी रिपिटेडली अशी भुरग्यां दोतोराची अशी कंप्लेनी आसा की भुरग्यांक घेवन पयसच्यान लोक बसीन येता सकाळ फुडें 7 8 आनी हांगा येवन बसता पूण ती 8 जाली 9 जाली 10 जाली 11 जाली 11 12 खंय तरी तांकां सांगप जाता आज भुरग्यां दोतोर येना म्हणून तेन्ना तेंची हें जाता कांय जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसा लोक ते लीव घालून येता कांय लोक पयसून गोरगरीब लोक हांगा येता तेन्ना दुसरे कडेन भुरग्याक जेन्ना ताप येता चड जाता दुसरे कडेन व्हरप कठीण जाता अशी वेळाचेर आजूय अशी केस जाल्ली हांगा भुरग्यांक 11 पावणे 11 साडे 11 पावणे 12 सुमार सांगलें की आज दोतोर येवपाना म्हणून लोकांची खूब गैरसोय जाता आरोग्य खात्यान हितून भितर लक्ष घालून बेगोबेग हेजेर सुटाव करपाचो आनी हांगा एक फूल टायम भुरग्यांची दोतोर दिवपाची लोकांची मागणी आसा प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.